मोटर वाहन कायद्याची गोंयांत बेरेस्तारा राती 12 वरां सावन अंमलबजावणी सुरू जाल्या। हाचे मुखार येरादारी नेमांचें उल्लंघन करप्यांक आदल्या परस 10 पट चड तालाव फारीक करचो पडटलो। ते खातीर वाहन चलोवप्यांनी येरादारी नेम पाळचे अशें येरादारी खात्यान कळीत केलां। गोंयांत 1 एप्रिला सावन गाडी चलोवप्यांक येरादारीचे नवे नेम लागू जातात। नेम तोडटल्यांचेर खर कारवाय करतले जाल्यार फुडल्या काळात रस्त्यांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा तशेंच नियंत्रणा खातीर अत्याधुनीक यंत्रणांचोय वापर करतले अशें सरकारान सांगलां। आतां एक नदर नव्या तालवाच्या आंकड्यावरीचेर। गुन्यांवाच्या खास्ते खातीर सामान्य तजवीज 500 रुपया, परवानो नासतना वाहन चलोवप 10,000, वेग मर्यादा सर्वसामान्य वाहना खातीर पयलो गुन्यांव 1,000, वेवसायीक वाहना खातीर 2,000, गुन्यांव परतून जाल्यार वाहन चलोवपाचो परवानो रद्द करतले। धोक्याच्या पद्दतीन वाहन चलोवप 1,000, नोंदणी नासतना वाहन चलोवप 2,000, येरादारी खात्याच्या परवानगे बगैर वाहन चलोवप 10,000, वाहन चलयतना सीट बेल्ट लावना जाल्यार 1,000, टेबल सीट दुचाकी चलोवप 1,000 रुपया दंड आनी 3 म्हयन्यां खातीर लायसन निलंबीत। हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलोवप 1,000 रुपया दंड आनी 3 म्हयन्यां खातीर लायसन निलंबीत। विमो नासतना वाहन चलोवप 2,000 रुपया दंड आनी 3 म्हयन्यां खातीर लायसन निलंबीत। हेर कांय राज्यांनी बेगोबेग सुदारीत कायद्याची अंमलबजावणी केल्या, पूण कोरोना महामारी कारणाक लागून गोंय सरकारान ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही खातीर।